लाईव्ह व्हिडिओ पणजेच्यान वास्को वतालो. आम्ही आता वास्को हे कुट्टाळे सर्कलाचेर जो रस्तो पळय हो हांगाच्यान बोरये वता हो रस्तो हे कॉलेप्स जाला म्हणून बंद आशिल्लो. आता जस्ट 5-7 आसतना हांव हांगा रावलो आनी ताका विचारलें ऑफिसाक तूं म्हणलें कितें करता, तर तो सांगपाक लागलो की आपूण म्हणपाक लागलो हे PWDच्या इंजिनियरान आपल्याक काडपाक लायलें. आता हे कित्याक व्हिडिओ करता की काल आमी PWD मेमोरंडम दिल्लो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर काम चालू जावच्या पयलीं कोड मार, कोण काम करता, व्हॅल्यू ऑफ द वर्क कितें आनी स्कोप कितें. आता हे कॉलेज जाल्ले ताका तो सकयल्यान आनी पोकर म्हणून सांगता म्हणजे फाल्यां ताच्या माथ्यार पडले आनी तो मेलो जाल्यार हाका रिस्पॉन्सिबल कोण? उत्तम पार्सेकर रिस्पॉन्सिबल काय गोयचो मुख्यमंत्री PWD मंत्री हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? दिस इज टोटल अनसेफ वर्किंग कंडिशन. हांगा PWDचो इंजिनियर ना, तो ऑपरेटर बाबा तो हिंदीन उलयता ताका काय खबर ना. ताका विचारलें तूं आतां हे पोखरीता ते वयल्यान म्हणलें कॉलेप जाल्यार तूं काबार, तुजी सेफ्टी कोण पळयतलो ताजे कडेन उत्तर ना. सो हे अंधाधुंदीचे व्यापार पळय चल्ला ह्या सरकाराचो हांगा कांयच कंट्रोल ना. दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटल कॉलेप्स. हे PWDचो जो चीफ इंजिनियर आहा ताची लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची. ताका कित्याक दवरला म्हाका समजना. तुमी आतां कितले अनसेफ कंडिशनान तो काम करता ते पळयात. ते वयल्यान असो फातर करता कॉलेप्स जालो तो डायरेक्ट ताच्या माथ्यार येतलो. तो सकयल्ले फाउंडेशन आनी मूव करता आनी काडटा म्हणजे ते वयल्यान आनी कोसळुनी म्हणून. सो दिस शोज दॅट देर इज नो प्लॅनिंग. दिस डिपार्टमेंट इज डायरेक्शनलेस. तांकां कांयच पडलेलें ना, तांकां लोकांची सेफ्टी पडलेली ना, जे बाबडे काम करता तांची सेफ्टी पडलेली ना. आय थिंक पथेटीक कंडिशन ऑफ दीस गोवा गव्हर्नमेंट आनी हांकां कसलोच मोरल अधिकार ना म्हाका दिसता पावरान रावपाचो. गव्हर्नर ऑफ गोवा शूड डिसॉल्व दीस गव्हर्नमेंट इमिजिएट बेसीस. हे मुद्दम तुमच्या मुखार हाडपाक लागून हांवें हो व्हिडिओ काडला. असो प्रत्येक वाठारान आसतलो. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आतां आवाज उठोवपाक जाय. असले पळय अंधाधुंदीचे व्यापार जे चल्ले हे सरकाराचे, जातून लोकांची लायफ वचपाक शकता, हे लोकां मुखार आतां येवपाक जाय. देव बरें करूं.